की फूल गोवा मेडिकल कॉलेजचे वॉर्ड्स हे हांवें म्हाज्या खर्चान CSR कोणाक सांगून आमी हे व्हिडिओ कॅमेराज आणि हे सगळे CCTV योग्य तरेन योग्य पोझिशनान आमी घालतले विथ कॉमन डॅशबोर्ड. म्हाका आनी एक म्हयनो टायम जाय हे सगळे जाग्यार घालपाक. हांवें ऑलरेडी मनीस जो करतालो तेजेच एक्सिडंट जाले, तो बी JMCनूच एडमीट आहा. तो एकदां भायर सरतकूच आमी ताका आमी सांगलेलें आसा अंडर CSR पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, लेडीज हॉस्टेल हे डॉक्टरांचे हॉस्टेलां हे सगळे आमी कॉरिडोर्स आणि ओपन स्पेस म्हणजे आमकां योग्य तरेन डॅशबोर्डान आमी करतले. म्हणजे आमी योग्य तरेचो रिस्पॉन्स टायम सिक्युरिटीचे दृश्टीन आमी लक्ष घालूं शकता. आनी एक म्हयनो मॅक्सिमम 1.5 मंथान आमी गोवा मेडिकल कॉलेज इज ह्यूज, सो वी वील डू इट. इट्स कॉस्टिंग couple of crores, but we are doing it. तर मग ते आउटपोस्ट आहा पळय तेजेर सुद्दां ते कंप्लेनी घेयना. काल सुद्दां ते गेल्ले कंप्लेन दिवपाक. तुम्ही आता जे सांगला आउटपोस्टाक हांव DG कडेन उलयता, अलोकजी कडेन हांव उलयता आनी अलोकजी कडेन हांव नजरे काडून दिता. ते आउटपोस्टान रजिस्टर करपाची गरज आहा. जर गोवा मेडिकल कॉलेजान पुलीस दवरल्या त्या वेळेस पुलिसाक आमी सांगचे पडटले आनी ते DG आपल्या माध्यमांतल्यान ते सांगतले. हांव तांकां डायरेक्टली सांगू शकना. हांव DGक पत्र बरयता. DG वील गिव इन्स्ट्रक्शन्स अकॉर्डिंगली. यू हॅव टू फॉलो द सिस्टम. आय कॅनॉट जस्ट